श्रीराम मंदिराविषयी सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल जाल्ल्यान दिवचले खवदळ पडलो। लामगांव फाटोफाट आता पिळगांव वाठारांत रावपी एका तरणाट्यान सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट घातिल्ल्यान तिडकल्ल्या रामभक्तांनी दिवचले पुलीस ठाण्याचेर धडक घातली। राती उसरा मेरेन रामभक्त पुलीस स्टेशनात जमावान आशिल्ले। श्रीराम मंदिराविषयी सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल जाल्ल्यान दिवचले खवदळ पडला। वादग्रस्त पोस्ट करपी तरणाट्याचेर खर कारवाय करात अशी मागणी करीत दिवचल सयत लामगांव आनी पिळगांवचे मेळून शेकड्यांनी रामभक्त बिरेस्तारा राती दिवचल पुलीस स्टेशनात जमिल्ले। उपरांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी रामभक्ता कडेन संपर्क करून फावो ती कारवाय करपाचे उतर दिल्ल्यान रामभक्त शांत जाले। जे प्रकार जे घडले दोन वेळा जे परराज्यातले लोक हांगा आपलो पोट भरपाक म्हण येता आनी अवश्य त्या लोकांनी पोट भरपाचें आनी ह्या लोकांनी देश व्यक्त करपाचें न्ही हे आतां अशें जाणून दिसता आमकां। आनी ह्या लोकांक धर्म जात नासता, शेवटी हे देशद्रोही आतंकवादी हे लोक। आनी ह्या फुडें आमच्या गोंयान जी आमची सद्भावना सगळी आसा ती एकदम वायट परिस्थिती वतली। जशें की तें उदयपुराक जें घडलें सरपंच से जुदा म्हणटा ह्या लोकांनी आनी ते बी जे स्कुलान शिकता भुरगे जेन्ना अशें घालता तेन्ना हे घातक आसा। आमी गेले 8 दीस आमी सतत पुलिसां कडेन आमी तांची कंप्लेंट केल्ली आसा आनी पुलिसां कडेन मागणी सुद्दां केल्ली आसा। हे असे लोक देशद्रोही लोक आसा ते लोक आमच्या डिचोलीचो नाका, कित्याक तर डिचोली आमी सर्व धर्मभाव म्हणून आमी काम व्यवस्थित करता। त्या खातीर आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा आनी माननीय मुख्यमंत्रीन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा हे लोक देशद्रोही जे कृत्य करता आसा तेंचे आमी एक्शन घेतले म्हणून की हेज्या फुडें आनीक अशें परत पोस्ट घालूंक उपयोग ना। हे पोस्ट घालता की आमकां जे सांगता की आमी फुडें कितें करूं शकता म्हणून आनी हे जे देशद्रोही जे आसा हे करतलेच फुडें म्हणून आमी परत नागरिकांक सुद्दां सतर्क करता जे आपल्या जे शेजारी आसा लोक आसा ते आमी लक्ष दिवपाक जाय। ते कितें करता कितें कृत्य करता कितें तेंची एक्टिविटी कितें आसा हे लक्षांत हाडून जे जागृत नागरीक आसा त्यांच्या लक्षांत हाडून दिवन फुडें तेंची कारवाय करपाची। हांव परत सांगता नागरिकांक आनी आमच्या डिचोलवासी आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक की आपल्या शेजारी जे राष्ट्रद्रोही लोक आसा आतंकवादी लोक म्हणटा तांकां हे आमी जाणून घेवपाक जाय। असले लोकांक जे परराज्य परत सांगता परराज्य लोक आपल्या धंद्याक खाता तेंचे धंदो करपाचो आनी राष्ट्रा विरुद्ध तेणी कृत्य करपाचें न्ही। आनी म्हाजी परत सरकाराक सुद्दां विनंती आसा हे बेगींतले बेगीन हेचेर कारवाई करपाची ना जाल्यार अशें फुडें घडत वतलें। जय श्रीराम। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।